नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश पुरवामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कोण नरकासूर आणि कोण देवाचे भक्त ते गोयच्या जनतेक सारखे खबर आसा. फांतोडेर जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली प्रतिक्रिया. अंजुना दर्यादेगेर चालू आशिल्ल्या राखणे वंटीचे काम पंचायतीन उडयले बंद. आता हे प्रकरण राजकारण जाल्ल्यान आमदार आनी थळाव्या मदीं पेटला उतरांचे घेर. मया पशुवैजकी उपकेंद्र करतले चालू. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची घोशणा. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान गीर गायचे केले पूजन. पर्यटन खात्यान दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बेकायदेशीर उदका खेळांचेर आळबंद हाडचे खातीर यत्न केल्यात चालू. उदका खेळां खातीर एक सारको दर करतले लागू. मंत्री खंवटेची म्हायती. गोरवांची राखण करपा खातीर गोशाळांसयत समाज वावुरपी तशेंच संस्थांनी घेवचो फुडाकार. गोशाळांक सगळ्या प्रकारची मजत करपाक सरकार आसा तयार, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. राज्यांत गोरवांचो पाडवो मनयलो व्हडा उमेदीन. ह्या निमतान शेतकऱ्यांनी गोरवां रंगोवन तांकां बरी खावड घालून केली तांची पुजा. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कोण नरकासूर आणि कोण देवाचे भक्त ते गोयच्या जनतेक सारखे खबर आसा. जे कोण नरकासूर आसता ते नरकासुराच्या रातचे जागे जातात आणि दुसऱ्या दिसा सकाळी जे देवाक मानतात तांचो सण सुरू जाता. फांतोडेर जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रतिक्रिया दिली. आज गोरवां पाडवो हो मातसो उत्सव मातसो जावनी. सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते. तेन्ना हांवें ताचेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो. आयज बरें दिसता. जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आनी दुसरे दीस सकाळच्यान आमचे म्हणजे जे आमी देवाक मानतात, श्री कृष्णाक मानतात, तांचो सण सुरू जाता. तो आमचो सण सुरू जाला. आनी आयज गोरवां पाडवो त्या निमतान जी माता आसा गोमाता, जिचे पासून जी आवयशी सगळे दिता. म्हणजे आमी दोन गोष्टी पयली आसा गोंयांत सगळ्यात भारतांत भितर, एक नाल्ल आनी दुसरी गाय. कारण जशे माड आपले कांयच भायर उडयना, जे सगळे दिता, तशेंच गायी जी आसा ते आमकां आपले सगळे दिता. अंजुणा कायसवा दर्यादेगेर राखणे वंटीचे काम चलिल्ले हे थळाव्यांच्या नजरेक आयले उपरांत बरोच बोळ जाल्लो. त्या उपरांत हे काम थांबोवपाचो आदेश पंचायतीन दिला. पूण ह्या प्रकरणाक आतां राजकीय वळण आयिल्ल्यान हो विशय बरोच तापला. कांय समाज वावुरपी खंय खरेंच काम आडोवपाक जाय थंय वचनात फक्त पयशांची सेटिंगां करता असो सणसणीत आरोप आमदार मायकल लोवन केलो. जाल्यार थळाव्यांनी आमदाराच्या ह्या वक्तव्याचेर खर निशेध उक्तायला. जेन्ना आमचो आमदार स्थानीक आमदार दिलाला लोबो तेजो हजबंड मायकल लोबो जो आमचो नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आहा, तेणी काल एक स्टेटमेंट केलो की हे बांदता ते कोणाच्या बापायचे न्हू जावं वॉटेवर कोण मोल बांदिना, तुमच्या बापान पयशे दिला अशें कितें स्टेटमेंट केलो. तेन्ना कळोन येयलो की हो डॅनियल लोबो तेजो चेडो म्हणून कळोन येयलो. आनी थंय हो विशय राजकीय जालो. हो राजकीय विशय करपाचो आमकां काय नासलो. आमकां फक्त गोंयकाराचे अंजुनकाराचे हीच सांबाळपाचें आसलें. कित्याक शेजारचे परत एक संकट आमचेर येवपाक नासलो म्हणून आमी हो विशय घेतलेलो. बट हो विशय घेवन आमी फक्त हांगा स्टॉप करपाक गेल्ले. आमी कोण तरी लोकल करता जावं आमदार करता जावं दिल्लीकार करता ह्या हितून येवंक नासले. सो सिंपल ही गजाल आसली. बट राजकीय केलें, पॉलिटिसायझेशन केलें ह्या आमदारान. सो आमी हेजेर निशेध करतात. हो प्रोजेक्ट चालू आसा म्हणजे वॉल बांदपाचें. आतां म्हाका विचारपाचें आसा, हो जो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा हितून WRD म्हाका दिसता मोर दॅन 50 lakhs कितें तरी 78 lakhsचो प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंट कित्याक स्पेंड करता. आयज हांगासर जे आपलो गांव सांबाळपाचो आनी दुसऱ्यांचे गांव कबार करपाचे, आयज हे एग्जाम्पल तुम्ही सेट करता. तुम्ही इलिगल करता आणि इलिगल लिपोवपाक लागून दुसऱ्या पक्षान उडकी मारून वयता म्हणून सांगता, हे चुकीचे आसा. तुम्ही हे बांदपाचेच पयलीं बंद करा. दर्याच्या कुशीक कितलीशीच मिटर सोडून मागीर बांदप. हे कित्याक बांदले. प्रत्येक विशयाक जर तुम्ही खोटे उलयता, प्रत्येक विशयाक आमी उठून येवपाचे. तुमकां राखणदार म्हणून केल्या मरे. तो म्हणटा न्हू बापायन
हो बापायन न्हू, हो कोणाचो बीच बापायचो न्हू, हो आमी राखला तर आमी राखतले फुडें येयल्ले फावटी आमी भायर सरतले. जितले बिचार हे कितें कन्स्ट्रक्शन येत न्हू आमी येयल्ले फावटी हिंगा भायर सरतले. हो कोणाचो बापायचो बीच न्हू. काडून तो गांव विकतलो. सो हे खंय तरी बंद करपाक लागून आयज आमी हांगा मुद्दाम येयल्ले. हेचेर कंप्लेंट फायल करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. ते आमी वयतले, लोकल्स आसतले, लोकलांच्या वांगडाच आमी आसतले आनी लोकलांकूच आमी सांगतले की तुमी फुडें वचा, आमी तुमच्या वांगडा आसतले. अंजुना वागातोर, there are very few good activists and there are some people who are trying to show themselves that they are activists. जेन्ना खऱ्यांनीच काम बंद खंय वचून करपाक जाय थिंगा ते वचना. थोडे जाण वयता आनी सेटींग करता, पयशांचें सेटींग. जे प्रॉपर्टी भायले लोक जेन्ना म्हणटा, म्हणजे आमचे गोंयकार लोक जेन्ना म्हणटा की आमी लोकलाक प्रॉपर्टी विकतले आनी जो तर लोकल घेता, हांव आसूं लोकल, आनी कोण आसूं लोकल, आनी कोण आसूं लोकल, आनी प्रोटेक्शन वॉल बांदता जाल्यार हेंचे पोटान कित्याक दुखता, कोणाच्या पोटान दुखता? म्हाका ते पयलो प्रश्न आहा हो. इफ वी हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, जर आनी कोणाक जर तर बांदलेली जाय जाल्यार तेणी येवचें. आमी हिल कटिंग करिना. देर इज नो हिल कटिंग गोईंग ऑन. वी आर रिटेनिंग आवर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीची सगळी माती व्हांवन गेल्या ती आमची फॅमिलीची प्रॉपर्टी. आमी जो तर कोण तरी विकता आनी तो म्हणटा आपूण गोंयकाराकूच विकतलो जाल्यार एक गर्वाची गजाल न्हू. तेणी खुशी जावपाक जाय. हे जे कोणाचे पोटान दुखता, एक 4-5 जाण कोण 10-15 जाण येयल्ले तेंचे पोटान जे दुखता, हे सगळे जाण गोवा, हे मेन गोवा काबार करपी लोक हेच. आनी कोणाचेर घालता की पॉलिटिशियन दिल्लीकाराक हेल्प करता म्हणटा. सी, दे आर आवर लोकल बॉयज अँड लेडीज, whoever came, one lady came and some men came. They are local people. They are being misguided by 4-5 people. 4 ते 5 लोक तांकां मिसगायड करतात की कितें तरी व्हडलो खंय कडेन. आतां कितें स्टेटमेंट आयकला आनी कितें व्हडलीशें मॉल येता खंय थिंगा. कसले बाबा मॉल येता? तुज्या बापायन आमकां मॉलाक घालपाक पयशे दिल्या. आमची रिटेनिंग वॉल येता थिंगा. सो आमचे ते बिजनसाचे पयशे एक आमी कितें कोणाक चोरून नागोवन ते पयशे हाडूंक ना. ताका सांगूंक सोदता हांव, कोण तो उलयता चोड पळय तो, बाबा आमी गोंयकार आनी तुका जर तर ती दादागिरीची भाशा करपाक जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग, हांव जाय थिंगा येता म्हणून तुका. ताका त्या मनशाक कोण तो, हांव ताका तेजें नांवूय वखना, पूण तो दादागिरीची भाशा उलयता सोशल मिडियाचेर. हांवें आयकला तेजी भाशा. मया पशुवैजकी उपकेंद्र सुरू करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केली. मये वाठारात नव्यानूच स्थापन केल्ल्या सातेरी दुग्ध उत्पादक केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. यावेळी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये, आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. यावेळी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें गीर गायीचे पूजन लेगीत केले. की आमचे एक वेटरनरीचे सब सेंटर हांगा जावचें. म्हाका दिसता वेटरनरी सब सेंटर आमचे कारापूर आसा आनी दिवचल आहा. ओके, तर मया गांवांत जर डेरी आनिकूय मोठ्या प्रमाणात वाडल्यो आनी खरीच जर गरज आसत जाल्यार ते सब सेंटरूय बी वेटरनरी आमचे डॉक्टर्सांक येवन पळोवपाक लायता आनी तेय सब सेंटर तांच्या खातीर हांगासर स्पेशली दिता. सातत्यात आज पाडवो आमी गोपुजन सगळ्यांनी केलां. आमी हांगासर गोपुजन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात केली. गोंयांतली कपिला गाय हाजेर खरें म्हणजे आमच्या ICRान रिसर्च करून ती कपिला गाय पयलीं जी फक्त 1.5 लिटर दूद दिताली ती कपिला गाय आज 9 लिटर दूद दिवपाक लागल्या. कपिला गायचें दूद हेंय तितकेंच इम्पॉर्टंट आसा म्हणून प्रयोग म्हणून जर खूब जाणांनी सुरवात केली. कारण आमी फाटले आमचे गव्हर्नर आसतना श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यांनी गोशाळा थंय सुरवात केल्यो. स्पेशली कपिला गाय थंयसर दवरल्या. ओके, बऱ्याच जाणांनी पळयलें की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गोपुजन करून पाडूक आनी गाय आपल्या घरात दवरल्या उपरांत म्हणजे पॉझिटिव्हिटी गायची कितल्या मोठ्या प्रमाणात आसा हें आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. त्या खातीर गाय आनी गाय पासून आशिल्ले प्रॉडक्ट ताणें म्हटल्या त्या प्रमाणे जर प्रत्येक व्यक्तीन जर सुरवात केली, आपल्या गांवांत आसलेली पडीक जमीन आपूण लागवडी खाली हाडटलो जाल्यार म्हाका दिसता हें पॉसिबल आसा. आनी ताका लागून सरकाराचो तेंको ज्या पद्दतीन जाय हांवें सांगपाची गरज ना, कारण आमच्या WRD मिनिस्टरांनी सांगलां, पेमेंट सिटींनी उलयता आसतना सांगलां, जावं ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जावं ते वेटरनरी डिपार्टमेंट, जावं ते WRD डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्यांच्या मार्फत तेंको तांकां मेळटलो. बट फुडाकार आमच्या तरणाट्यांनी घेवपाची गरज आसा. स्वावलंबी जातले जर जायत, स्वयंपूर्ण जातले जर जायत
जे आमची भावना आनी तळमळ आसा आमच्या मुख्यमंत्र्यांची, एकच विशय आमी प्रामुख्यान व्हरचो पडटलो आनी तो विशय म्हटल्यार आमचो शेती वेवसाय. आमचो शेती वेवसाय आनी शेतीक एलायड जितले म्हणून एक्टिविटी आसात त्यो सगळ्यो एक्टिविटी आमी मुखार व्हरच्यो पडटल्यो. आमी अशें म्हणून जावचें ना आनी आमकां लेबर मेळनात, आमकां हें मेळना, आमकां तें मेळना. हांवें पयर सहज एक हिशोब घेतलो. कोल्हापुरांतल्यान जवळ जवळ 30 ते 40 मशिनां आयलीं गोंयांत शेत रोवपा खातीर. 30 ते 40 मशिनां. 40 मशिनाचो पयसो खंय? महाराष्ट्रांत गेलो, कोल्हापुरांत गेलो. आनी म्हूण मशीन सुद्दां पयलीं ती आमगेल्या भुरग्यांनी घेवपाची, ती चलोवपाची तयार दवरची पडटली. आसा ते 10,000, 15,000, 20,000 भुरगे फक्त म्हणपाक लागले जर जात की म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी. लक्षांत घेयात, तातूंत भितर कुटुंब जें आसा पळय न्ही, हें कुटुंब फाटीं उरतलें. कारण सगळ्याक सरकारी नोकरी जी म्हणटा पळय न्ही ती शक्यच ना. पूण सगळ्याक वेवसाय जो म्हणटा पळय न्ही तो शक्य आसा आनी तो म्हटल्यार शेतीच्या माध्यमांतल्यान. हांवें थारायलें आसा, सुदैवान म्हजे कडेन फाटल्या 3.5 वर्साक WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तातूंत भरपूर उदक आसा. उदकाची आमी नियोजन बरें केल्लें आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांवें थारायलें आसा की म्हजे जे इंजिनियर्स आसात, म्हजे जो सरकारी कर्मचारी आसा, जवळ जवळ 200 पयर घेतल्या आमी नवीन, त्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान थारायलां की 10,000 हेक्टर, लक्षांत घेयात, आंकडो परत सांगता हांव, 10,000 हेक्टर जमीन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा आमी विकसीत करपाक थारायल्लें आसा. गोरवांच्या पुजेंतल्यान सकारात्मक उर्जा मेळटा. गोरवांची राखण करपा खातीर गोशाळां सयत समाज वावुरपी तशेंच संस्थांनी फुडाकार घेवचो. हाका लागून रस्त्यार हेडपी गोरवांचो आंकडो कमी जातलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें. गोशाळांक सगळ्या प्रकारची मजत करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा, सरकार तयार आसा अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. बुधवारा कुंडे साखळे गोमांचल गोशाळेंत पाडव्या निमतान मुख्यमंत्र्यान गोरवांची पुजा केली. दिवाळीचो सण खूब मोठ्या उत्साहात आमी जशें म्हणटा की दिवाळी, लक्ष्मी पूजन, पाडवो आनी भाऊबीज खूब व्हडा प्रमाणात साजरो करता. न चुकता हो पाडव्याच्या निमित्तान स्वताच्या गोमांचल ह्या फार्माचेर घेवन गायची पुजा हांव दर वर्सा करता. म्हाका दिसता गोरक्षण करप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी त्या निमित्तान गोरक्षणा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो. सरकारानूय फुडाकार घेवन गोशाळा खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सपोर्ट करीत आसा. अजूनय बी गोशाळे खातीर सरकाराचो सपोर्ट करपाचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायत, म्युनिसिपालिटी आनी सामाजीक संस्था हांच्यांनी फुडें येवन गोरक्षण करचें, जेणे करून गायी ज्यो रोडार आसात, बिचार आसात, ह्यो गोशाळेंनी वयच्यो, हाच्या खातीर आमी जायतो सपोर्ट करीत आसा. गो पुजेच्या निमित्तान, गो संवर्धनाच्या निमित्तान आमी जेका म्हणटा की प्राकृतीक शेती ही खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूंक शकता. हाजो जर इम्पॉर्टन्स समजून घेतलो आसत जाल्यार बायोगॅस आसतलो, प्राकृतीक शेती आसतली आनी पंचगव्य प्रॉडक्ट आसतले. हाज्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आमकां गोशाळेच्या निमित्तान करपाक शकता. गोंयांत गो संवर्धन आनी गोशाळा चलोवपी हांचे सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आयच्या पाडव्याच्या निमित्तान गोपुजा करून आयच्या दिसाची हांवें सुरवात केल्या. हांव देवा लागीं मागता गो संवर्धन हें पुराय भारतभर खूब मोठ्या प्रमाणात जावचें आनी गायीची पुजा केल्या उपरांत एक पॉझिटिव्हिटी आनी मनाक प्रसन्न आनी आनंद जाता. सातत्यान सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीचें प्रसन्न आनंदी वातावरण उरचें इतकें देवा लागीं मागता. आनी परत हांव दिवाळी आनी पाडव्याच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. गोरवांचो पाडवो वर्सभरांतल्यान फक्त 21 दीस गोरवांक सुशेग मेळटा तोच हो दीस. वर्सांतल्यान एक दीस बैलांच्या मानेवयले झूज सकयल देंवता. हरशीं म्हणून शेतकऱ्यांक आपल्या गाय बैलांचें कौतूक आसताच. पाडव्याक मातशें तें चड जाता. पाडव्याच्या निमतान गोरवांक रंगयतात, खाणां खावयतात, रोजांचे हार तांच्या गळ्यांत घालून गंध फूल लावन गोरवांची पुजा करतात. पळोवया गोंयच्या चडशा वाठारांतल्या प्राण्यांक कडले मनीसपणाची जाणविकाय करून दिवपी हो सुवाळो.
पयलीं लोक सगळे काम धंदो सगळं गायीचेर अवलंबून लोक आसताले आनी जे बैल आसा त्या बैलांचे जोत सगळे यूज करताले आनी सगळे लोक तेतून प्रफुल्लीत आसताले आनी तेतून हे आमचे एक दीस तेंची आयच्या दिसा आमी तेंची पुजा करता. आमी पोळे सध्या 200 जाले आमचे. 200 कितले करपाचे आहा टार्गेट? टार्गेट 300 आसा. आयज गायींचो पाडवो म्हणून केला हरशी तुम्ही तशे हरशी आमी घरा बी आमच्या बरोबर खाता न्हू. आणि विरनोडे हांगासर आमी पळयता हो गायींचो गोठो आसा. गायींची हांगासर आमच्या शेतकऱ्यांनी पुजा केल्ली आसा, तांकां रंगयल्ली आसा आणि तांकां व्हडा प्रमाणात आता पोळे करपाचे काम सुरू आसा. आणि हांगर एक वेगळ्या पद्धतीने कार्यक्रम जावपाचो आसा. गायींचो पाडवो हो वर्सान एकदा येता आणि गायी म्हटल्यानंतर बैल म्हटल्यानंतर हे शेतकऱ्यांचे साथी असता. शेतकऱ्यांक व्हडा प्रमाणात ते मदत करता. आयज पाडवो आसा आणि ह्या पाडव्याच्या निमित्तान आयज गोवर्धनाची पुजा जी आसा ती केली वयता. पयलीं सगळे आपले गोरवांकार जे आसा ते एकत्र येवन गायींची पुजा करताले आणि गोवर्धन पर्वताची पुजा करताले. म्हणजेच जो राखण देव आसा, गोरवांची राखण करपी जो देव आसा त्या देवाची पुजा करताली आणि एकत्र हो पोळो जो आसा आणि ती एकत्र गोरवां जी आसा ती एकत्र हाडून तांकां बरी सजोवन फुलोवन तेंची पुजा करून तांकां आयच्या दिसा पोळो हो जो आसा म्हत्वाचो तो तांकां खावपाक दिलो वयतालो. ही जी पाडव्याची जी परंपरा आहा पळय ती म्हाका आतां 40 वर्सां तेज्या पळय कितलींशीं वर्सां कोण जाणा, कितल्यो पिडयो गेल्यो आमच्यो. पूण हांगासर ह्या दिसा सकाळी फुडें सगळे भुरगे एकत्र येता. घरांतले आपले जे कितें पोळे म्हणून करलेले आसा घेवन येवन हांगासर सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करप. आनी पयलीं कितें करताले तो कोण कोण आपल्या घरांतून कितें हाडटा आतां एकत्रीत कितें तरी करता जे पोळे बरे खावपा खातीर. आनी ते हांगासर सगळे एके देगेन बसोन देवाक सांगणे करून सगळे वाडले काय मागीर खातात सगळे. ही आमची जाणट्यांनी परंपरा चालू दवरली आहा. पाडव्या निमित्तान मळार येवन पोळे खावपाची, गोरवांक सोडले काय पोळे घेवन येवपाचे मळार. त्याच प्रमाणे आतां आमी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे मळार येवन पोळे खाता. खूब अशे भायले लोक येतात आणि हो आमी गोवर्धन असो वाडदिवस साजरो करता.
पर्यटन खात्यान थळावे पंचायत दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बेकायदेशीर उदका खेळांचेर आळोबंद हाडपा खातीर यत्न सुरू केल्यात। उदका खेळ उद्देगांतल्या बेकायदेशीर तिकेट विक्री आनी दलालांचेर आळो हाडपा खातीर यत्न सुरू केल्या। तशेंच राज्यांत उदका खेळां खातीर एक सारको दर लागू करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां। ह्या विशीं बुधवारा मंत्री रोहन खंवटेन थळावे पंचायत तशेंच आमदारां वांगडा बसका घेतली। Sports is one of the major part when traditional Goans have been running. So the major issue was regarding uniformity of rates to all the water sports associations throughout the state of Goa. ते आम्ही तांकां सांगिल्लें तुम्ही रेटी युनिफॉर्म तुमकां दिसता तशें करात, बट नॉर्थ टू साउथ हॅज टू बी युनिफॉर्मली प्रिवेल्ड। ताज्या प्रमाणे तांणी जी रेट्स दिल्ल्यो त्यो रेट्स आमी गॅझेट नोटिफिकेशन करून तांकां परत सर्क्युलेशनान केल्यो। So uniformity of rates which will be followed by all the water sports associations in Goa has been done. The challenge is right now the business within Goa and the illegalities which are happening by certain travel agencies. Certain travel agencies which are there, they tanka jo whether online or whether they are having their offices here are not given permission to sell any water sports. ताज्या खातीर आयच्या आमी डिसायड केला की tourism department will enforce along with the local panchayats and the associations without disturbing the tourist of days experience हे पहिले कप जावपाची गरज आसा। मिनिस्टरान हे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिरियसली घेतलेली आहा आनी इवन शॅक आनी हे टाउट्स जे इलिगल टाउट्स जे भोंवता आनी कस्टमरांक फटयता आनी आमचे सोशल मिडियाचेर गोंयचें नांव बदनाम जाता ट्युरिजमाचेर, हे बंद जावपा खातीर केलां। इट्स अ गुड मूव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स म्हणजे हे आतां वॉटर स्पोर्ट्स स्टेक होल्डर्स सेपरेटली मागीर शेक ओनर्स फिशरमॅन हे सगळे स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो इफ वी ऑल वर्क टुगेदर then only you can push them out. Some people who are coming in the state of Goa thinking they are going to make every day 5,000, 10,000. ते खाली येतात लुटपाक, ट्युरिस्टांक लुटता आणि फायनली बदनाम कोण जाता हे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर हे जावचें न्हू म्हणून हे सगळो प्रयत्न चालू आहा। त्या खातीर कोस्टल आमदार हिंगासर जे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी खंय चालू आहा जे आमचे केदाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा, शोले हिंगा आहा, अंजना वागोदर कलंगूट. So we are the main people who actually requested tourism minister that you need to take up this issue because it is finally coming on the beach and they are the monitoring people and we have to overall see that customer goes with a good experience from the state of Goa. मोलेच्या पळसकट्टा वाठारात 3 गाडयांमध्ये अपघात जावपाची घडणूक घडली। या अपघातात 3 कारयांचे बरेच लुकसाण झाले। कुळे पोलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो, सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। मारा तो उसके डायरेक्ट हो गए। क्या आगे कौन आया था क्या? आगे वो मैं आगे नहीं कोई ऐसा गाड़ी में चला रहा हूँ, बीच में ब्रेक मारा और पीछे से आगे ठोकर दिया। तुम कहाँ जा रहे थे अभी? मैं काम को जाता है वेरना में। वेरना में जाते हैं और वे लोग भी वही साइड में जाते हैं, तीनों गाड़ी। किसी को कुछ लगा? मैंने किसको कुछ लगा नहीं। नमस्कार, आम्ही फळसकाटा मोले हांगा आसा ज्या जाग्यार आतां मोलेंच्यान फोंडे 3 गाडी वयताल्यो। फुडली गाडयेन अकस्मात ब्रेक मारतरी फाटल्यान 2 गाडी हाडून एकमेकाक ठोकल्या, 3 गाडी एकमेकाक लागलेली आसा। तेन्ना कोणाक कांयच जावना, पूण गाडयेची जी डॅमेज आसा ती मोठ्या प्रमाणात जाल्ली आसा। जी 2 गाडी आसा कर्नाटकाची, एक गाडी आसा लोकल स्थानीक, ती फाटल्यान आसली लोकल गाडी आनी हांगा जी 2 गाडी आसा मुखार कर्नाटकाच्यो। मुखार जी गाडी वयताली तिणी हांगा ब्रेक मारला आसा मदींच आनी ताका लागून 2 गाडी फाटल्यान जाल्ल्या। तेन्ना मुखार जी आसा हांगच्यान एक जवळ 50 मिटराचेर पुलीस आसता आनी स्पीड आसता। ती स्पीड कमी करपा खातीर ब्रेक मारलो काय कित्याक मारलो काय कळना, पूण कोण येयल्लो काय विचारल्यार काय ना म्हणटा। आपल्यान ब्रेक मारलो तेणे हाडून फाटल्याच्यान ठोकली म्हणून अशें करून 3 गाडयांचो अपघात जाल्लो आसा। हांगा जे 3 गाडये मातशे डॅमेज जाल्ले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर। होंडा 70 वाठारांतलें प्रकरण बरेच गरम जायत चल्लां। ह्या घडणुकेंत मुख्यमंत्र्यान लेगीत हस्तक्षेप करून गुन्यांव करप्यां आड कडक कारवाय करपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या। मजगतीं ह्या प्रकरणाच्या संदर्भात पुलिसांनी सध्या 8 दुबावितांक ताब्यांत घेतला, तशेंच आनीक अटक जावपाची लेगीत शक्यताय आसा।
नरकासूर प्रकरणात सध्या 8 जणांक अटक केल्ली आसा, तशेंच खुबशे जाणांक पोलिसांनी चौकशी खातीर ताब्यात सुद्धा घेतलेली आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की नरकासूर म्हणजे 19 तारखेक आयतारा रातचे मध्यरात्री जेन्ना हुंडा वडाखडे हांगासर एका ग्रुपाचो नरकासुराचे नाचप सुरू आसलेले आणि तेन्नाच रुपेश पोके ह्यांनी व्हडलो आवाज येता ह्या प्रकरणात आउटपोस्टाचेर हुंडाचे तक्रार केली की आवाज व्हडलो आहा ह्यो बारीक बंद करपाचो म्हणून. तेन्ना जेन्ना पोलिसांनी थंय वचून तांकां सांगलें की आवाज बंद करा, तेन्ना थंय जे लोक आसले तेंच्यांनी सांगलें की आमच्या ग्रुपाचो कित्याक आवाज बंद करपाचो, करता जाल्यार हुंडाचे बाकीचे जे पंचायतीन जे बाकीचे नरकासूर आसा तेंचो सुद्दां आवाज तुमकां बंद करचो पडटलो. तेज्या वयल्यान खुबशी घडामोडी जाली आनी जे रुपेश पोके आसा आनी बाकीचे लोक आसा हे जमाव हुंडा आउटपोस्टाचेर आयले आनी तेंच्यांनी जो आवाज आसा ह्यो बंद करपाक जाल्यार बाकीचे जे हुंडा पंचायतीन जे बाकीचे लोक आसा तेंचो सुद्दां आवाज बंद करपाचो हे तेंची मागणी आसलेली. मात जो रुपेश पोके आसा तेंच्यांनी आवाज बंद करपाचो आनी ते आमकां सोंग नाका अशें म्हणून तेंच्यांनी थंय एकामेकाची बाचाबाची जाली. ह्या वेळार स्थानीक जो सरपंच आसलेलो आनी बाकीचे पंच आसलेले तेंच्यांनी हे प्रकरण मिटोवपाचो प्रयत्न केलो आनी पोलिसां बरोबर तेंची बातचीत सुरू आसली तेन्ना थंय जे लोक जो जमा आसले तेंचे ते खंय कोणी तरी एका भुरग्यान वचोन जे गाडी सायडीक पोलीस स्टेशनाच्या सायडीक आसलेली त्या पोलीस स्टेशनाच्या गाडयेर जी स्विफ्ट डिझायर आसली तेतून मराणे मारले आनी गाडयेक उजो लावपाचो प्रयत्न केलो आनी हे जे प्रकरण जालें हे पोलीस स्टेशनाच्या भायरच जाल्लें आनी तितून जेन्ना हे प्रकरण मिटोवपाचें आसलें तेन्नाच उजो लागलो आनी मागीर जो सरपंच आसा तशेंच जो रुपेश पोके आसा आनी PI आसा हेंच्या बरोबर बातचीत जाल्या नंतर ह्यो जो रुपेश पोके आसा हेणी लेखी स्वरुपात एक दिल्लें की आपल्याक कोणा विरुद्ध तक्रार करपाची ना आनी आपल्याक पोलीस प्रोटेक्शनान आपल्या घरा सोडपाची अशी मागणी केल्ली आनी तेजे मागीर हे प्रकरण मिटलेलें आनी तो जो रुपेश पोके आसा ह्यो घरा गेल्लो आनी बाकीचे जे लोक आसले जमा जाल्ले हे 200च्या वयर आसलेले आनी ते सुद्दां सगळे जाणां आपले आपले परत गेले आनी हे प्रकरण आसले हे मिटलेले अशें सगळ्यांक खबर आसली. मात 20 तारखेक दिवाळे दिसा सांजेर जो गाडी जळटानाचो जो व्हिडिओ आसलो ह्यो व्हायरल जालो आनी तेन्नाच व्हायरल जाल्या नंतर जो रुपेश पोके आसा हेणी आपले कांय इश्टां वांगडा पणजी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हें जें प्रकरण जालां हें मुद्दामून जालां अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आनी ह्यो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या नंतर आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या नंतर खुबशी घडामोडी जाली आनी आयज सोमारा जो रुपेश पोके आसा हेणी वाळपे पोलिसान कागाळ दिल्या की जे पयरचे जे होंडा पोलीस स्टेशनाचें जें प्रकरण जाल्लें आसा हें मुद्दामून जालेलें आसा आनी तेंच्यांनी आपल्याक दिवे मारपाचो प्रयत्न केलो. तितूर 3 सरपंच पंच आनी खुबशे म्हणजे 400 जाणांचो जमाव थंय जमा जावन आपल्याक मारपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच आपल्या गाडीची तोडफोड करून गाडी जळोवपाचो प्रयत्न केलो अशें तेणी आपल्या कागाळीन म्हटलेलें आसा आनी सद्या वाळपे पोलिसांनी तक्रार नोंद केलेली आसा आनी आयज सकाळच्यान 8 जाणांक एकूण अटक केलेली आसा आनी बाकीचे जे लोक आसा हांकां चौकशी खातीर सद्या ताब्यात घेतलेले आसा. भितर कांय मायनर भुरग्यांचे सुद्दां भितर समावेश आसलो मात तांकां चौकशी करून तांकां सद्या सोडलेले आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. दिवाळी हो उजवडाचो, उमेदीचो आणि आपुलकीचो सण. याच आपुलकेन गोयच्या समेस्त जनतेक आणि कुंकळे मतदारसंघाच्या नागरिकांक आमदार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचे कडल्यान दिवाळेची उर्बेभरीत परबी. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर.
नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज म्हजे बरोबर आसात आतिशी, ज्यो दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री, आतां ऑपोजिशन लीडर. अनेक दिवाली के दिनों में आप टाइम निकाल के यहाँ गोवा में हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए पहले से ही आपको धन्यवाद देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप ऑपोजिशन लीडर है दिल्ली की, आप बहुत सारा टाइम गोवा में स्पेंड कर रही है. सो इसका मतलब ये है कि आप भी कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं गोवा में? देखिए, आम आदमी पार्टी गोवा में इस बार चुनाव लड़ेगी, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ेगी. आप अगर देखिए, आप बीजेपी की सरकार को गोवा में 13 साल हो गए. 13 साल कोई छोटा समय नहीं होता. एकदम. कोई सरकार 1 साल के बाद, 5 साल के बाद तक कह सकती है कि हमें समय कम मिला है. लेकिन 13 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के लोगों को क्या दिया? आज हर तरफ गुंडागर्दी है. अभी हमने देखा है कि रमाकांत कोंडकर पे जो ब्रूटल असॉल्ट हुआ, वो गोवा क्या पूरे देश ने देखा है. गैंग वॉर्स हो रही हैं. बट सब बराबर है.